and there has been indiscriminate digging of roads, breaking of roads, and हे सारकी करपाक सरकारा कडेन पयशे नाय. म्हणटकूच हांवें कितें केल्लें, काल ते सगळे डिपार्टमेंटा आपयले आनी तेंकडे विचारलें. फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे RDA बसले. RDAन काम गेलां, ओतपाड सोडांक गेले. इलेक्ट्रिसिटी हिंगा इतलो डिमांड वाडला, they are not in a position to put new transformers. And unfortunately, Honorable Power Minister, जाणे एक आश्वासन दिल्लें, तोय आयज आमचे बराबर ना. म्हणटकूच it is a neglected department. But worst of the worst department is PWD roads. आमकां चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की प्रत्येक मतदारसंघात 25 कोटी दितले. ताज पयले जे वर्क इन प्रोग्रेस आहा ताका 8 कोटी दितले. आनी मागीर PWD मिनिस्टरान अनेक एश्युरन्स दिलें आमगे मिटींग घेवन आपण 20 कोटी 20, 25 आनी 8 म्हणजे 50 आनी 3 कोटी रुपया आमकां एक मतदारसंघा पावोवंक जाल्ले. आतां पयर आमी जेन्ना CLP मिटींग घेयलें आमी थारायलें की जेन्ना सरकार तुका 50 कोटी वयर दिता, PWD डिपार्टमेंट ते पयशे एस्टिमेट करना जाल्यार इट इज लायक ए सिविल डिसओबिडियन्स मुवमेंट. No. We have taken a resolution to ask the government to find out why the road estimates are not done. Why the amount sanctioned 25 crores, 25 कोटी, 20 कोटी आणि 8 कोटी हे काम कित्याक जायना. आणि दुसरे वाटेन आमगेले जे डिपार्टमेंट आहाय, सिवरेज डिपार्टमेंट इल्ले आहाय, ते रस्ते फोडपाक इतले हुशार, इतले ते सारके उर्बेन काम करताय की ते मागीर परतून सार करपाक आमकां एक पयशाचो कसलो आदार ना. देखून हांवें ही मिटींग मागिल्ली ती काल थिंगा, आयज हिंगा, फाल्यां तेलावली आसतली. Every evening I am going and I am asking them, see, right now the road is in shambles because it is broken for either laying the pipelines or putting those chambers. Where is the estimate to repair these roads and reconstruct these roads and do the hot mixing of the roads? So I am taking into confidence. I am going सगळे दवरली दिगारपाल पंचायताचे ऑनरेबल पंच आहाय ते कडेन विचारलें हांवें खंय आमगेले एस्टिमेट केले कित्याक हांवें कांय एस्टिमेट तेगेले कितें जालां बाब कापेला गेलें तेजे पयलीं आनी एकलो इंजिनियर आसलो तो ना आतां नो वाडला. It doesn't mean that once old engineer goes that where is that work, where are the estimates? There must be some accountability. कोणाकडे जाता मिनिस्ट्रीकडे जाता की ते ऑफिसरांकडे कोणाकडे जाता सरकार चलता ओ चलना मुगे भाशेन सरकार चलना. इट्स very sad commentary आणि एस्टिमेट जायनाय. So why the estimates are not taking place? Is there a sabotage by the officers? Is their work not done because of some reason? There must be inquiry because we are elected by the people.